गावच्या लोकांनी ऑब्जेक्ट केले. आता परमिशन दिलं तरी रिवोक करा तुम्ही. तुम्ही आता ते दिला ऍप्लिकेशन हांव ते लीगल ऍडवायझर धाडटा. लीगल रिवोक केले जाले का? सरपंच तुमच्या माहिती मेळ्ळ्या की 40 ते 50 घरां आसा म्हणून. सो कितें तुमचे उलोवप जालें आनी तेंचे जशें तुमी म्हटलां की तुमी ऑलरेडी ताका सायन मारल्या प्रपोजल येयला. सो तुमी सायड इन्स्पेक्शन करनासतना ताका सायन मारून दिली आनी लोकांचो अपोज आतां तुमच्या भितर आर्ग्युमेंट जाले. हेच्या बद्दल मातशें ब्रीफ करा. पळय आमी कितें आहा न्हू एज पर ती फायल आमकां येयल्ली पळय ती TCPच्यान सगळे जे डॉक्युमेंट आहा ते सगळे फूल क्लियर आहा ती फायल फूल. सो ती डॉक्युमेंट क्लियर आसल्या पण आमी ताका ऑब्जेक्शन बी नासल्या म्हणून आमी ती अप्रूव्ड केली. अप्रूव्ड जाल्या उपरांत मागीर पंच मेंबरान आपूण ऑब्जेक्शन घातला पण ऑब्जेक्शन तेणी बरोवन काय दिवंक ना तिला. बरं सरपंच म्हाका सांगा, जेन्ना ती अप्रूव्ह जावन येयली तेच्या पयलीं तुमकां पंचायतीक ते अप्रोच जाल्ले की आमच्या गांवांत प्रोजेक्ट येता बीन म्हणून तेंच्यान तुमचे उलोवप जाल्ले वा डायरेक्ट फायल घेवन येयले? डायरेक्ट फायल घेवन येयले. डायरेक्ट फायल घेवन येयले. सो तुमी ताका सायन मारून दिली. सो तुमी पयलीं सायन इन्स्पेक्शन काडलेलें व तुमची पंच मेंबरांची मिटींग जाल्ली की आमच्या गांवांत प्रोजेक्ट आतां कितें करया काय म्हणून. कितले पंच मेंबर तुमी आहात अलॉंग विथ सरपंच? 5 टोटल 7 पॉयंट बट आमी हे 5. पूण तुमी पयलीं तुमच्या भितर उलोवप जाल्लें की आमच्या गांवांत एक प्रोजेक्ट येता एज अ सरपंच आमी कितें करया. डिस्कस केलें तुमी? डिस्कस केला आमी ते. केला डिस्कस? डिस्कस केला मिटिंगेक डिस्कस केला आमी ते. असं मिटिंगेक म्हणना तुमच्या भितर जेन्ना तुमच्या भितर मिटींग जेन्ना जाली न्हू कळ्ळें तुमकां हांव कितें म्हणटा. आतां गांवांत जर कितें जाता कित्याक रिप्रेझेंटेटिव्ह गांवचे तुमी मुख्य. ओके. जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट मिटिंगेन डायरेक्ट डिस्कशन जालें. मिटिंगेक जालें. ओके. तुमच्या भितर डिस्कशन जावंक ना. सो तुमचे आनी पंच मेंबराचे उलोवप जालें रिसंट पॉयंट्स जेच्या हेजेर जाता ज्याच्या एरियेक जाता ना. तुमच्या आनी गांवच्या लोकांचे उलोवप जाल्लें ना. तुमी वचून खंय प्रोजेक्ट येता कित्याक व्हडलो प्रोजेक्ट येता? TCPन तांकां अप्रुवल दिला न्हू. TCP म्हणजे हे मेन टेक्निकल हे ते. येस. आमी टेक्निकल न्हू. ओके. सो तेंच्यांनी हे ऑलरेडी तेंच्यांनी हे परमिशन दिल्लें जाल्यार एज ऑन दॅट बेज आमी दिलो परमिशन. मग तुमचो रोल कितें पंचायतीचो हितून? पंचायतीचो रोल कितें? गांवांत प्रोजेक्ट येयलो TCPंतल्यान जर फायल येयली जाल्यार तुमी डायरेक्ट सायन मारून दिता? ते आमकां जेन्ना ते अप्रूव्ड फायल अप्रूव्ड केली न्हू जाल्यार आमकां करचेच पडटा न्हू. तुमचो पंचायतीचो रोल कितें हितून? एज अ सरपंच तुमचो रोल कितें? तुमी ऑब्जेक्ट करूं शकना वा रिवोक करूं शकना ती? रिवोक करूंक मेळटा. हां. पण सद्या कितें आहा जो पर्यंत आमी हे ऑलरेडी TCPचे हे ऑलरेडी आहात तेका. कसलो आमी आतां कितें केलां आमी ते तेंचे कंप्लेनी आतां घेतल्या लोकांच्यो. आतां अप्रूव्ह सायन मारून जाल्या उपरांत? ना पयलीं एज ए कंप्लेन आमी ते लिगलाक धाडल्या. कसलो प्रोजेक्ट येता? तुम्ही रिवोक कित्याक करता ती? राव सर कसलो प्रोजेक्ट कसलो येता? 8 विलाचे. 8 व्हिलां. कितें नांव कितें? कसले व्हिलां? सायड इन्स्पेक्शन केलें बाबा लोकांक त्रास जातलो ओ न जातलो सगळें पयलें? 8 विला पळय ताका वॉटर जे तेंच्यांनी हे दिला परमिशन लायटीचे सगळ्यांनी ताका ऑलरेडी सगळ्यांनी परमिशन दिल्लेली आहा न्हू. तुमच्या सगळ्या पंच मेंबरांची मान्यता आहा हितून? सो ऑलरेडी 5 हे आहा 5. सपोज फाल्यां सकाळी जर गांवच्या लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका पंच मेंबराकूय नाका जाल्यार तुमचो रोल कितें आसतलो? तुम्ही गांवच्या लोकां बरें आसतले ओ जे प्रोजेक्ट पण येतात पळय त्यांच्या वांगडा आसतले? लोकांना डिस्कस करता आमच्या मेंबरा वांगडा डिस्कस करतले गांवांना डिस्कस करतले. सर पण केन्ना डिस्कस ऑलरेडी तुमी सायन मारली न्हू तेजेर मागीर डिस्कस कशें करतले? पण पयलीं जेन्ना सायन मारली पळय अप्रूवल तेन्ना आमकां कोणी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. तुमी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना पण लोकांक तुमी विचारले वचून एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी गांवचे न्हू मुख्य. सो तुमी लोकांक वचून विचारले की आमच्या गांवांत प्रोजेक्ट येता आपल्या कडेन ती फायल पावल्या सो कितें करया आमी?
सो आमी जेन्ना आमी फक्त हांगा डिस्कस केला न्हू. सो एज अ सरपंच तुमचो रोल कितें हितून? तुमी गांवच्या वांगडा रावपाक जाय ओ ना? आमी सद्या आमी गांवच्या वांगडा राहा न्हू. ऑलरेडी सायन मारले म्हणटा न्हू तुमी. करूंक ना आणि सायट इन्स्पेक्शन कित्याक काडूंक ना? सो सायन मारली म्हणटा न्हू तुमी ऑलरेडी. जाल्यार गांवच्या लोकां वांगडा कशें आहा तुमी? पळय जेन्ना हे प्रोजेक्टाचे हे येयले पळय तेन्ना आमी ती एप्रूव्ह केली एज पर हे. तेन्ना आमकां ऑब्जेक्शन कोणाचें नासलें. तुमच्या गांवांत जो प्रोजेक्ट येता आतां सरपंच तुमच्या वांगडा असले, गांवचो लोक तुमच्या वांगडा असले, तुमी एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट तुमी तांकां सांगूंक ना पंच सरपंच की बाबा गांवांत प्रोजेक्ट येता, तुमच्या भितर डिस्कशन जावना? डिस्कशन म्हणजे जेन्ना आमी हांव जेन्ना पळय फायल येयली पळय आनी सोमती ती इनवॉर्डाक घातली आनी अजेंडार येयली. येस. अजेंडाचेर येयल्या उपरांत मागीर ती डिस्कशनाक भितर गेली मिटिंगेक मागीर ती तेंच्यांनी मेजरेशन पास केल्या. मिटींग म्हणजे ग्रामसभेक वो तुमच्या भितर मिटींग आमची आतां जाल्या पळय तशी. आतां जाल्या ती. फोर्टनायट मिटींग जाल्ली तशी. पूण ही सायन मारून जाल्या उपरांत मिटींग जाल्या न्हू. तेच्या पयलींची हांवें सरपंचाक तेच प्रश्न विचारलो. सायन मारून जेन्ना जाल्या प्रपोजल येयलो, फायल जेन्ना तुमच्या कडेन पावली, ओके, तेन्ना तुमच्या भितर मिटींग जाल्ली काय विचारता हांव? आमच्या भितर मिटींग डायरेक्ट डिस्कशन आमच्या घातली पळय. डायरेक्ट आतां घातली ऑर सायन मारून जाल्या उपरांत. सो तुमी आतां कितें अप्रूव? एप्रूव्ह तेंच्यांनी केल्या अजून हांवें इश्यू करूंक ना. ओके, सो तुमी कितें फॉलोअप घेता हेचेर एज अ सेक्रेटरी? हे पयलीं आतां हांव हे पळय तेजे कंप्लेंट्स येयला पळय तेजें सगळें व्हेरिफिकेशन करून आनी उपरांत पळयतात कितें करतले? तांकां तेंच्यांनी मागीर तेंचें कितें आहा तें विलेजर प्रश्न मारून विजिलन्सा कडेन सो मारपाचो. मेजॉरिटी ऑफ जर आतां मेंबर्सांक जर नाका जाल्यार तुमी कितें पावल उखलूंक कितें शकता? आसा आमी तुमकां जर खबर आसतली आमी ते पंचायतीचे जेन्ना रेजोल्युशन पास जाता आमी तांकां एलॉ दिवपाचें काम करता कळ्ळें. आनी जेन्ना तें रेजोल्युशन पास जाता तेन्ना म्हाका पावर ना तें रिवोक करपाक एकट्याक. कोणाक? तेंच्यांनी परत रेजोल्युशन हें मॉडिफिकेशन तो रेजोल्युशन सो पंचायत कॅन रिवोक जर अपोज आसा जाल्यार? पळय ते आहा तेंच्यांनी डिसायड करप. कोण आहे सर? तेंच्यांनी म्हणजे कोण आहे? मेंबर्स. मेंबर्स म्हणजे पंचायत कॅन रिवोक जर नाका जाल्यार अशें? हां. ॲक्च्युअली 6 तारखे आमची मिटींग झाली गेल्या त्या म्हयन्यात ह्याच म्हयन्यात 6 तारखे मिटींग जाल्ली आनी मिटिंगेक हे येयल्ली आमची फायल येयल्ली अमको प्रोजेक्ट येता म्हणून 8 विला आनी 8 स्विमींग पूल. सो मागीर मिटींग जाली तेन्ना हांवें मिटिंगेक ऑब्जेक्शन हाडलें. म्हाजें म्हणल्यार ऑब्जेक्शन आसा आनी म्हाका म्हणल्यार हें जाय इन्स्पेक्शन जाय. तो सरपंच म्हणपा लागलो हेच्या पयलीं खंयच्याच सरपंचान म्हणपा लागलो इन्स्पेक्शन काडून. हांवें म्हटलें ताका कितें दुसरो सरपंच करता तूं करनाका, तुजो रोल कितें आसा पळय तें तूं कर म्हणलें. ना म्हणपा लागलो आपूण हें काडना इन्स्पेक्शन काडना आमी मेजॉरिटी करा म्हणपा लागलो. सो तेंची मेजॉरिटी आशिल्ली तो इन्स्पेक्शन तिणें हें केलें काडूं ना. आनी मागीर हांवें सगळ्या कामाच्या लोकांक सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. सो सगळ्या कामाच्या लोकांक आमच्या कोणाकूच तो प्रोजेक्ट येयलो नाका कारण उदकाचो प्रॉब्लम आसा आमकां, लायटीचो प्रॉब्लम आसा, गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसा. आनी मेन थींग म्हटल्यार न्हू पावसान थंय उदक भरता वर्सान वर्स. तुमी तर पयलें आसा न्यूजार येता 2 वर्सां जालीं आनी थंय बुट्टी येता आनी तें हिल कटींग केलें न्हू तें उदक सगळें देंवतलें सकयल आनी तें दर्याचें उदक आनी आमकां खूब त्रास जातलो म्हणून लोकांक कोणाकूच तो गांवांतल्या लोकांक तो नाका. खंय येता हो कसलो आतां? प्रोजेक्ट आतां? 7 विला येता आनी 7 स्विमींग पूल येता अशें तो मेन्शन सॉरी 8 विला आनी 8 स्विमींग पूल येता अशें तो मेन्शन केल्लें आशिल्लें फायलीचेर कळ्ळें न्हू. आनी सरपंच आमचे येवन पळय म्हणल्यार सुद्दां तो पळयना. ओके. सो आमकां पयलीं मेन म्हटल्यार आमकां दिसभर आमकां उदक आसना फक्त आमकां रातचें उदक येता आनी तें उदक येता पयलीं तें खदू लायट गेली जाल्यार ती येयत ना 2 ते 4 वरां. प्लस गार्बेजीचो प्रॉब्लम गार्बेज थंय अशी पडलेली आसता वाटेर ते आनी 8 विले येयली आनी ते 1 विलान ते 4 जाणां रावतले ते इमॅजिन करा तुमी. आनी मेन म्हटल्यार बुट्टी येता आमचे वाड्यार वाड्यार म्हाज्याच वाड्यार. सो हे प्रश्न सगळे तुमी जाणा पयर आमी फाटीं येयली आनी सगळें सांगलें ताका सेक्रेटरी घेवन सांगलें सगळें काडलें लेटर घेता. हो 1 म्हयनो जालो तरी पूण तो रिवो करूं सोदना. एक्चुअली पंचायती तो रिवो करूं शकता पूण तो रिवो करूं करना आनी आतां तो सांगता आपूण लिगला धाडटा. एक्चुअली न्ही लिगला केन्ना धाडपा जाय आशिल्लें पण आमी फायल येयल्यो पळय न्हू तेन्ना आमच्या सगळ्यांचो एडवायस घेवपाचो ना जाल्यार स्पेशली आमी ग्रामसभा घेवपा जाय आशिल्लो. असो प्रोजेक्ट येता गांवांत तेन्ना अशें अशें आसा म्हणून आनी कोणाक म्हणजे गांवांतल्या लोकांक तेणी सांगपा जाय आशिल्लें पूण तेणें काम तें करूं ना. केन्ना कळ्ळें? म्हाका मेन म्हणजे मराक तेणी कॉन्फिडन्सान घेवं ना. केन्ना कळ्ळें तुमकां की हो प्रोजेक्ट येता म्हणून? मिटिंगेक म्हाका 4 तारखे अजंटा येयले पळय 4 तारखेक कळ्ळें मेयाच्याच आनी 5-6 तारखे आमची मिटींग जाली आनी मिटिंगा ताका सांगलें म्हणजे तुमचे कडेन प्रोजेक्टाचो म्हायती कळच्या पयलींच पंचायतीन सायन मारली ना 6 तारखेक मिटींग जाली पळय हांव प्रेजेंट आशिल्लें तेन्ना हांवें ताका कितें सांगलें सरपंचाक. सरपंच म्हणलें आमकां
हे म्हाका म्हणलें विला नाका प्रोजेक्ट म्हणलें थंय नाका हां म्हटलें आयकना जालो हांवें म्हणलें काम कर तूं स्पेशन काड तूं पळय तरी यो आनी थंय ना म्हणपाक हेज्या पयलीं खंयच्या सरपंचान म्हणपाक स्पेशन काडूं ना म्हणपाक लागला आपूण काडना आनी म्हणपाक मेजॉरिटी घेवया स्पेशन कोणा जाय तें हांव आनी शाळे भाभी आशिल्ली शाळे वॉर्ड नंबर 6 सो आमच्या दोगांचें ऑब्जेक्शन जालें आनी तिणी मेजॉरिटीन तें नो म्हणजे स्पेशन काडप ना अशें म्हणून डिक्लेअर केलें. सो आता कितले पंच मेंबर आहा या पंचायत? 7. सो कितल्यांचो अपोज आहा? दोगांचो अपोज तिगांचो अपोज आसा एकटे येवना आशिल्ले तिगांचो अपोज आसा आनी 4 जाणांचे अप्रूव्ह. तांकां कित्याक जाय हो प्रोजेक्ट? आतां कितें म्हूण सांगूंक शकतली आमी ताका कित्याक जाय तो. सरपंचाक कित्याक जाय हो प्रोजेक्ट? सरपंच तुमची मागणी कित्याक आयकना? तो रिवोक करून कित्याक सोदिना? ताणें काडलें इन्स्पेक्शन घेवन ताणें स्वता पळयलेलें. तेच न्ही आतां सुद्दां आमकां तेजे कडेन झगडलें मिटिंगेक सुद्दां तूं स्पेशन काडटा तो एकूच पॉयंट म्हणटा की पयलींच्या सरपंचान काडूं ना पयलींच्या सरपंचान काडून तो दुसऱ्याची एडवायस घेता आनी आपले तकलेन तो करना आपले तकलेन तो केल्लो न्हू जाल्यार तो म्हाका स्वता सांगता आशिल्लो आपूण काडटा नाल्यार काडिना कितें पंच मेंबर तुमकां स्वता तुमच्या त्या वाड्या वयली तुमी मंच मेंबर हय. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आपल्या मनमानीन सरपंचान ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला. हय अप्रुवल दिले हय दिले आनी आतां तो सांगता की तुवें म्हणटा पयलींच बरोवन हाडपाचें पयलींच कशें हांव बरोवन हाडटलें सांग पयलीं म्हाका कितें दिसलें तो मे बी इतली त्रास जाता न्हू मे बी आमकां म्हणलें तो म्हाका सपोर्ट करतलो आनी हांव वॉर्ड मेंबर आसा म्हाजें आयकतलो अशें म्हाका दिसलें म्हणून हांवें ओरली ताका सांगलें ना न्हू हांवें ओरली सांगलें रिटर्न दिवं ना कळ्ळें तो म्हणटा रिटर्न दिवं जाय आशिल्लें म्हाका पयलींच कशें कळटलें तो पास करतलो काय ना तो तेन्ना पास करूंक नाशिल्लें ना तेन्नाच मिटींग न्हू ती. सो सगळ्या गांवांक त्रास जातलो हो प्रोजेक्ट एक जाल्यार. ओके. सरपंच आनी पंचायत आमकां कांयच हें ना न्हू तेचो सपोर्ट काय ना. सपोर्ट कांयच ना तुम्ही जेन्ना ताका विचारलें पळय कितें उत्तर दिलें? कांयच दिवना काय सांग सो तुमचो अपोज आसा तुमकां हो गांवांत प्रोजेक्ट नाका फाल्यां सकाळी ही प्रोजेक्ट येयलो जर आनी काम सुरवात जालें जाल्यार तुमी कशा तरेन बंद करपाक कितें करतले? आमचे खटपट जाता करतली खटपट जाता तरी करतली. प्रोजेक्ट आमकां नाका नाका कित्या खातीर? सांगलें न्हू हांगा उदीक भरता हांगा गार्बेजीचो हें आहा आनी हांगा सगळे आमकां त्रास जातले त्रास जातले त्या खातीर आमकां नाका. तू- वॉर्ड मेंबरूय सांगता आमकां नाका म्हणून. नाका आनी पंचायत बाकीची बॉडी सरपंच तुमचो गांवचो सरपंच तो आयकना आमकां नाका म्हणून सांगल्यारूय तो आयकना. आयकना. ना कितें आतां तुमच्या गांवांत नवो जो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा कशा तरेन तुमकां फाल्यां त्रास जातलो हाचो? मेन म्हटल्यार आमकां डेली अशें उदक मेळना आनी उदक सोडटा तें रातचें सोडटा आमकां जागरणां करून उदक भरचें पडटा. आनी दुसरें म्हटल्यार लायट ना लायट केन्ना लायट जर गेली जाल्यार 2-3 वरां लायटूच येयना जेन्ना आमी फोन करतली तेन्ना ते आमकां कितें तें सांगता. आनी तिसरें म्हटल्यार हे लोक आतां येता वयता पळय ते गार्बेजीचे पोडले हाडून हाडून आमच्या सगळ्यांच्या घरा फाटल्यान बीन उडयता. आनी दुसरें म्हटल्यार आमच्या हांगासर पावस लागलो खूब तर जाल्यार उदक भरता आनी मागीर हें उदक तें उदक आमकां मागीर सगळ्यांक घरा सांडून वयर वयचें पडटा देवळान. अशें आमी 2 वर्सां वचून रावली वयर सगळें रावपाचें आनी सरपंचाक आतां अशें सांगलें सरपंच कांयच हें करिना आमचें. कितें म्हणटा सरपंच? सरपंच म्हणटा तो आपूण लिगली धाडटा म्हणटा किंवां करना म्हणटा. रिवोक करना म्हणटा. पूण कित्या खातीर इतलो तो जिद्दीन रावला? कितें तरी फायदो आसतलो ना आमी कितें सांगूंक शकता.